Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आज आम्ही असा तोरशा भागात आणि तुम्ही पहिला की हांगा जे मिरसांगाचे पीक जे आसा मिरसांग वाली जावं वांगी हे सगळं आणि इवन चवळी तांची पिड्ड्यार जाल्ली आसा. असो पाऊस केन्ना पडनाकच ना हालींच्या वर्सांनी असो पूण आता खूब पाऊस पडटा आनी शेतीची सगळ्याची आशा धूव जाता. हे बघा हे मिरसांग न्हू हे भर घातल्या पहिली त्यांची पानां कुटपेल्ल्या सारखी जाली. कुटपेल्ल्या उपरांत आम्ही वशेरां घातली. वशेरां घातल्या उपरांत ही झाडां काय ताका फरकच काय पडंक ना. थोडे शेतकरी म्हणतात हो जो हालीं जो पावस पडटा मध्येच पावस पडटा मदीं दमट आसता केन्ना केन्ना चड एकदां खूब वत आसता सो त्या खातीर तेंचे एक वेळ म्हणटा ते एक कारण आसूं शकता की तांकां जे पिकांक जी कीड लागल्या ते कारण जावं शकता. आता ह्या पावसाक लागून कितें जालें आतां कशें कळटलें आतां वातावरणूच अशें लागून जाल्यार वातावरणाक लागून जावंक शकता न्हू. आमी पळयल्या की तेंचे मिरसांग कशे एकटीन खाल्ले इवन वाली खाल्ले जे ते वाली आणि मिरसांग इवन आपल्या घरा व्हरों शकना. हेतून आतां वालीन हे कितें म्हणून करतलो ती भाजीचो खायर की ना 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 कीड भितर आहा कीड भितर आसता खावपूच आतां मिरसांगो कितें वाली सुद्दां भाजी व्हरता जाल्यार भंय दिसता किडीक लागून. आतां आमी चवळी केली चवळी सुद्दां भाजी काय बरी ना आसा. हाच्या पयलीं ह्या अख्ख्या भागांत हांगाले शेतकरी तो अशे शेतकरी हे पेडण्याचो बाजार नाल्यार म्हापशाच्या बाजाराक सगळे मिरसांगो पिकोवन व्हरताले आणि तीच त्यांचो मेन बिझनसूच त्यांचो मिरसांगांचो आशिल्लो. मिरसांगो आमी अशी मेहनत करून जाता करून हे फुकट गेले आमचे. काय जेचो उपयोग जायना. झाडां उब्याची उबी मरतत. हो सगळी झाडां ही उब्याची उपचार केलो आम्ही पण काहीच जायना. कांयच जायना. काय ताका औषधां कितकी मारली ताका खत कितके पावटी घातला ताका मेहनत कशी केली काय उपयोग तेजो जायना. मिरसांग इतले पिड्ड्यार जाले की फुडल्या वर्सा जर तांकां पीक घेवपाक जाय ते बी जे आसता ते सुद्दां मेळपाक तांकां सद्या कठीण जाल्लेले आसा. आणि वार्षिक म्हणटा दिवसांदिवस आम्ही अशें जर कमी पडत गेलो समजा बी बियाणात आणि ह्याच्यात बी बियाणं काय आमकां मेळना नाही गव्हर्नमेंटाचं तरी पण आम्ही फक्त हेच करतो. काय असं म्हणजे फुडल्या वर्सा घालतले जाल्यार तुमकां बी आसपाक ना. बी आसपाक जाय फुडल्या वर्सा बी आसपाक जाय. बरें सो बी मेळपाकूय आतां मुश्कील जाल्लो आसा. झोनल ऑफिसर तांकां थोडे अशें सांगतात की तुमी वचा आनी तुमी स्वता खंय तरी बाजारांतल्यान वचून तुमी जाय ते वखद झाडांनी ते मारात. झेडवो कडेन आम्ही फोन सुद्धा केलो अशे मिरसांगो हे सगळे मरतात तर जरा आमकां काहीतरी उपाय जाय. तो म्हणटा झेझुलो म्हणून काहीतरी औषध आसा बाजारात मेळता. बाजारात फक्त एग्रीकल्चर ह्या आम्ही कसं असा एग्रीकल्चर म्हणजे आम्ही शेतकरी ह्याचा जॉईंट ह्या सर्कल आहे तर तो नाही. तो म्हणतात बाजारात जाऊन बांद्याच्या बाजारातून हे औषध घेऊन ये म्हणजे खूप स्ट्रॉंग असा. मिरसांगे लायला ते मिरसांगे सामके मेरले आहात. मिरसांगे शेतकऱ्यांनी इतकी मेहनत करून स्वतः दिवसावडे जर तसं पोवपाक गेला 500-700 रुपया जाता. मोदीन सांगले पंतप्रधान आत्मनिर्भर बना. आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा स्वयंपूर्ण व्हा. ही शेती जी आसा लोक शेती करतात पण त्या शेतीचं असं नुकसान जाता त्याचेरय त्यांनी तो जो आमचो शेतकरी मित्र आहा त्यांनी येऊन शेतकऱ्यांकडे बोलान शेतकऱ्यांची हे समस्या सोडवची अशें म्हाका दिसता. कित्याक जाय शेती जर त्यांचो सरकार जावं खंयचो झोनल ऑफिसर येवन जर करिना तांकां कळना किंवा कित्याक खातीर अशें घडटा आनी तांकां जर नुकसान भरपाई जर सारकी मेळना जाल्यार फुडल्या वर्साच्यान अंदूच तांचो एक्चुअली मॉरल डावन जाल्लो आसा. जे तेंचे नुकसान जाता ती पळोवन सो फुडल्या वर्सा हे लोक शेत करतले काय ना ते आत्मनिर्भर आसतले काय ना हे सांगपा खातीर जर खूब कठीण जाल्लेलें आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.